विश्वासनीय सूत्रांच्या आधारान मुरगांव पुलिशेन कॅनरा बँकाच्या एटीएमात धाड मारली। थंय 36,000 रुपयांच्या मोलाचो 360 ग्राम गांजा सापडला। एमपीटी प्रशासकीय कार्यालया लागसार आरोपी गिरायकांक गांजा दिवपाक आयिल्लो। एनडीपीएस कायद्या अंतर्गत रोख रुपयांची रक्कम 1050 प्रमाणे गुन्यांव नोंद जाला। आरडीएक्स गोवा खातीर मुरगांवच्यान जॉन डिसिल्वा। 7 तारखेक I received an information from my sources की सांजचो अराउंड 6:30-7 म्हणजे 6:30 म्हाका इन्फॉर्मेशन येयली की 8 8:30 म्हणजे एक अराउंड 3 मनीस साड्या एरियार येवपाचो आहा नियर कॅनरा बँक एटीएम। थंयसर तो येवपाचो आहा म्हणून आमकां येयलें विथ द कन्सायनमेंट ऑफ ड्रग्स कॉल्ड एज गांजा येतलो म्हणून इन्फॉर्मेशन आसली। ती इन्फॉर्मेशन हांवें कितें केलें माझे सुपिरियर्साक कळयलें आनी एज पर प्रॉपर प्रोसिजर्स ऑफ द एनडीपीएस एक्ट आय फॉर्मड अ टीम अ रेडिंग टीम टू कंडक्ट द नार्कोटीक रेड्स। आमी पावले थंय एट अराउंड 8:10 तो मनीस थंय पावलो तेजे प्रॉपर प्रोसिजरा प्रमाणे आमी तेजो सर्च कंडक्ट केलो। 360 ग्रॅम्स ऑफ गांजा आमकां तेजेर मेळ्ळें, एप्रॉक्सिमेटली वर्थ 36,000 रुपीज इन इंटरनॅशनल मार्केट। आनी थोडे कॅश मेळ्ळा तेजेर, ते कॅश आमी अटॅच केले ऑलरेडी आनी ताका प्रॉपर प्रोसिजरा प्रमाणे एनडीपीएस एक्टा प्रमाणे ताका अरेस्ट करून आमी अरेस्ट केल्लेले आसा। आयज कोर्टान प्रोड्यूस केले ताका आनी 5 दीस पुलीस कस्टडी रिमांड घेतला।